कितें जालां? मॅडम भायर बससापा कॉन्ट्रॅक्टर येयला आनी तो सराक मेळोंक सोदता. हांवें तुका कितले फावटी सांगलां कोणी सराक मेळोंक येता जाल्यार ताका पयलो म्हजे शिंता. कित्याक सराचे डिलींग सगळे हांवूच करता. कोण आयला म्हटले तुवें? बससापा कॉन्ट्रॅक्टर. होच कॉन्ट्रॅक्टर न्हय तो? ताका हांवें आमच्या पंचायत रस्त्याचे फुटपाथ टायल्स घालपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तो. ताका भितर बरें मॅडम. मनशान जिवीत मौजेन सारूंक जाय जाल्यार ताच्या लागीं आसूंक जाय दुडू आनी पावर. मॅडम बसप्पा तुका हांवें फाटले फावटी 3000 स्क्वेअर मीटर रस्त्याचे फुटपाथ टायल्स घालपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो. हातून तुजे आनी म्हजे भितर एक वर्बल एग्रीमेंट जालो आनी तेन्ना तुवें म्हाका सांगलेले 30% कमिशन दिता म्हणून. मॅडम पण म्हजे अजून ते बिलूच पास जावंक ना. आयज 6 म्हयने जाले तुवें हाडून दिवंक नाय. आनी त्याच खातीर हांव सराक ना पायलोलो. कितें म्हटलें तुवें? बिल पास जावंक ना? ना. हॅलो व्हिडिओ. हांव मिनिस्टराची मिसीस फ्लोरी उलयतां. तुवें बसपाचें बील अजुनूय पेंडींग कित्याक दवरलां? कितें? ताणें घातलेले टायल्स सगळेच फुटलेले आसात आनी लोकांची कंप्लेन आसत देखून. पूण हातून तुज्या पासून 10% कमिशन आसा न्हय? बरें हा तें म्हाका पडोंक ना. तूं तें बील आत्ताच्या आत्ता पास करून धाड. फुडलें हांव पळयतां. बसप्पा सांज म्हाका तुजें काम जालें म्हण. बरें 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 मॅडम थँक्यू. येता मॅडम. पीटर पीटर कितें जालें मॅडम? पीटर हॉस्पिटलान गव्हर्मेंटाच्या पेशंटांक घालूंक दितात ती युनिफॉर्मां सगळीच पोन्नी जाल्या. हाका लागून सरकारान सील कोटेशन मागयलें आनी काल जावन आसलो ताचो निमाणो दीस. तुका हांवें सांगलेलें मेडिकल सुप्रिटेंडंटाक फोन करून कालच्या इन्वर्ट रजिस्टराचेर एक लायन सोडूं. हें काम तुवें केलां? मॅडम तूं सांगता तें काम हांव केन्ना कोन्न नासतना हा. गुड. पूण मॅडम म्हाका तुजें कांयच समजूंक ना. हांव तुका सोजमायता. आयज कमिटी सील कोटेशन ओपन करतली आनी मागीर लोवस्ट कोटेशन आसा तें पळयतली. कित्याक आयज ताचो निमाणो दीस. मागीर लोवस्ट कोटेशनाचो रेट म्हाका मेडिकल सुप्रिटेंडंट फोन करून सांगतलो. त्या उपरांत म्हजो मनीस 1 रुपया उणो करून आपलें कोटेशन सबमीट करतलो. त्या उपरांत युनिफॉर्म शिवपाची ऑर्डर म्हज्याच मनशाक मेळटली. मॅडम अशें चलता म्हणून म्हाका कांयच खबर नासली. सगळे मंत्री म्हणटात आपूण सारके क्लीन. ते लोकां लागच्यान कमिशन घेतात आनी खातात. काल गेले रस्ते एका म्हयन्या मध्ये सगळे पिड्यात. मागीर ते नवो बांदतात आनी ताचें कमिशन खातात. सगळे कमिशनाचेरूच चलता. नो कमिशन नो वर्क नो वर्क नो मनी. दॅट्स इट. पीटर तूं आतां वच आनी तुज्या कामाक लाग. बरें मॅडम. हॅलो मॅडम हांव इन्स्पेक्टर वेलेर उलयतां. तुज्या पुतान आपल्या फ्रेंडाक घेवन एका भुरग्याक बरोच मारला आनी ताका आमी GMCन एडमीट केला आनी तुज्या पुताक आमी अरेस्ट केला. कितें? इन्स्पेक्टर तो अरेस्ट केला तो भुरगो आलतूर फालतूर न्हय पूण तो जावन आसा मिनिस्टराचो चेडो. मॅडम पूण कायदो सगळ्यांक एकच न्हय. तूं कितें कायदो आतां म्हाका शिकयताय? म्हाका जाय तेन्ना कायदो घडूंक जाता आनी मोडूंक जाता. ताका आतां सोड. दॅट इज नॉट पॉसिबल मॅडम. सॉरी. कितें? तुवें म्हजो फोन कट केलोय? तुका खबर ना जे म्हज्या उतर कोण काळी ना ताका हांव कसली सजा दिता ती. फ्लोरी
आज हे भाशेन उसांबळ सांग खंयच्या दर्याक तुफान आयला तर चालू पुलिसांनी आमच्या पुताक अरेस्ट केला आणि वयल्यान म्हाका शाणेपणा सांगता पुलिसांनी झेवियराक अरेस्ट केला होय आणि कितें पण वायट केला आसतलें लॉरी हांवें तुका कितले पावट सांगले जेन्ना तो वायट कामां करता तेन्ना ताका तुजो सांगात दिना काय म्हणून पूण तूं म्हजें खंय आयकताय आनी तो म्हजें नांव पिड्ड्यार करून भायर सरला चालू एक फोन मारून तुझ्यान आमच्या पुताक सोडून हाडूंक जाता पूण हांव सांगू तूं अशें करचो नाय कित्याक तुका आमच्या पुताचें पडोंक ना पूण तुका ह्या समाजाचें पडला सारकें तुजें म्हाका ह्या समाजाचें पडला कित्याक हेच पोरचेन म्हाका निवडून हाडला हेच पोरचेक लागून आयज मंत्री जाला आनी एक हांवें दिल्लो सोपूत हांव केन्नाच विसरचो ना असले सुपूत सगळेच मिनिस्टर वा MLA दितात पूण एकदा निवडून येतोच तांकां कदेल मेवतोच ते दिल्ले सुपूत विसरतात तोच दिसता तांचे मध्ये एक देवभक्ती आसली हांव जाणा हांवें तुका कितले सांगले जाल्यार ओम त्या कळशार उदक पिटर पिटर कितें जालें सर म्हाका मेळपाक भायर चड लोक आसा सुमार 50-60 अशें कोण गरजेचें काम आसा तांकां रावून सांग कुल्ल्यांक फाल्यां आपय कारण आयज हांव सगळ्यांक वेळ दिवंक पावचो ना बरें सर रुजार रुजार कितें चाललें गुन्यांत लॉरी पुलीस स्टेशनाचेर गेला आनी डॉलिफा कॉलेजी म्हाका कोण मेळोंक गेले तांकां आतां मेळटलो आनी उपरांत भायर सरतलो घर सांबाळून घे ते बसत तू काय बिनाका घर सगळे सांभाळून घेता बर मरे गेले सगळी जाण हे घरान तुले भायर आणि भितर सोदताय हांव फकत हे घरा मेलो हा म्हाका फकत भायर भितर सरपाक काय मेळना जरा जर मन वचपाचें आमी हिंगाच मामा वो मामा एकलोच कितें उलयताय तू आयज कॉलेजीसान बेगीन गेला आनी हांव जाणा तूं म्हाका कितें विचारूंक सोदताय तूं आगो केसो बाबू कॅमली लोकल एक्सू तुका फकत फकणाच तू केन्ना तरी सिरियस जालाय तुका खबर आसा म्हज्या बाप पुलिसीन अरेस्ट केला हा होय तेका लागून दिसता मुगे भयण ते पुलीस स्टेशनाक गेल्या ते गुंडा सोडून हाडपा तो जावन आसा म्हजो भाव भाव देवा तूं पाव चल चल तूं भितर वचून फ्रेश जाव मॉम ते घेवन येतली जावं सायबा एक गुंडी हातांतुल्यान सुटलो